पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 च्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार म्हापसा हांगासरल्या ग्रीन पार्क हॉटेलात जे आसा आमचे आयचे किचन पार्टनर. आज आमच्या शोचेर आमी घेवन आयला क्रिएटिविटी आणि पॅशन, मोग आणि टॅलंट अशें एक कपल जाणी गोयच्या कोंकणी नाटकाक इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावयला. जाणून घेवपाक जाय कोण ते पळयात. राजदीप नायक आणि सुचिता नार्वेकर गोंयच्या नाट्य आणि संस्कृतीक मळार महत्वाचे योगदान दिवपी दोन मुखेल व्यक्ती. ॲक्टर, डिरेक्टर आणि प्रोड्युसर म्हणून राजदीपाची वळख. होम स्वीट होम आणि केस्तांव दे कुफुसांव ह्या सिनेमांतल्यान भुमिका तशेंच सोशल मिडियावेल्या हॅलो वासंती खातीर तो चड फामाद. कला चेतना वळवई संस्थेचो तो संस्थापक वांगडी. राजदीपान 17 वयर नाटकांतल्यान 10,000 वयर नाट्यप्रयोग गोंय आणि महाराष्ट्रांत सादर केल्यात. कोंकणी आणि मराठी रंगमाचे वेले आनी एक नांव म्हळ्यार सुचिता नार्वेकर. ताणें बरयल्ल्या खुबशा नाटकांपैकी फामाद नाटकां म्हळ्यार काणी नव्या युगाची आणि गांव जालो जाणटो. युवा सृजन पुरस्कार आणि युवा चैतन्य पुरस्काराचे ते मानकरी. 2000 वर्सां सावन कला चेतना वळवयचो मुखेल भाग आशिल्ल्या सुचितान रेडिओ मिर्ची 98.3 FMांत रेडिओ जॉकी आणि प्रोग्रामिंग हेड म्हूण कार्यभार सांबाळ्ळा. राजदीप आणि सुचितान एकठांय येवन थिएटर लँडस्केपीक आकार दिला. 18 वर्साच्या मोगा उपरांत राजदीप आणि सुचितान 2019 वर्सा लग्नगाठ बांदली. गोंयच्या कला आणि संस्कृतीच्या संरक्षणा खातीर आशिल्ले तांचे समर्पण जायत्या जाणांक प्रेरणा दिता. चला जाणून घेऊया तांची फुडी सायड. लेट्स वेलकम आवर टुडेज सेलिब्रिटी कपल, माझी फेवरेट लव बर्ड्स राजदीप नायक आणि सुचिता नार्वेकर हांकां. वेलकम. नमस्कार. कशें आसा? गुड. तुमकां दोगांच्या बरोबर उरपाक खरेंच खूब बरें दिसता आनी आमचे सगळे जे पळोवपी आसा ते म्हाका दिसता सामके अशे उमेदीन रावला आसले सगळे तुमचे कडल्यान खुबश्यो गजाल्यो आयकून घेवपाक. सो म्हाका दिसता सगळ्यांक पयलीं हो आमचो व्हॅलेंटायन डे स्पेशल एपिसोड आनी यू आर द परफेक्ट चॉयस आमच्या आजच्या एपिसोडा खातीर. आनी तुमची लव स्टोरी खूब वर्सांची आनी म्हाका दिसता सगळ्यांक उत्सुकता लागली आसतली जाणून घेवपाक. सो ताजे बद्दल म्हाका सांगा. म्हाका दिसता खरेंच खूब इंटरेस्टिंग आसा. लव स्टोरी म्हणजे कशी आसा, हांवें म्हजी नाटकाची संस्था सुरू केली तेन्नाच्या फक्त 1 वर्स सोडलें. 98 हांवें संस्था सुरू केल्ली. 99तल्यान आतां मेरेन आमी दोगांय बरोबर आसा. लग्नाक आमच्या म्हाका दिसता हार्डली 5-6 वर्सां जालीं, पूण आमी मोगान 18 वर्सां. ओह माय गॉड. आनी ताज्या उपरांत उरलेली 6 वर्सां. इतलो टायम आमी दोगांय व्हॅलेंटायन. कोणाक प्रपोज केले? ॲक्च्युली प्रपोजल म्हणजे खूब मजेशीर आसा. पयलीं हांव ताका भाई म्हणटाले. दादाबाई नवरोजी. रायट. सो भाई म्हणटाले, पूण जालें कितें, ताज्या मनान भलतेंच कितें आशिल्लें दिसता. ज्या दिसा रक्षाबंधन आशिल्लें तेन्ना राखी बांदलेले हो गायब. पूण जालें म्हणजे आमचें नाटक चवथ जाता. चवथी उपरांत बरो व्हडलो गॅप आसता. म्हणजे तसो तो वेवसायीक मनीस, सारको प्रोफेशनल मनीस, कारण धंद्याच्या पयलीं चिंतपी. हांव तेज्या नाटकान काम करतालें. सो ताणें कितें केलें, चवथी उपरांत बरोच व्हडलो गॅप आसता न्ही. सो चवथ जाल्या उपरांत, शोज जाल्या उपरांत म्हाका एक दीस स्कुटरीन पावयतालो, मदींच थारयलो आनी म्हणपाक लागलो आपूण तुज्या मोगान आसा. सो हांवें म्हणलें हें शक्य ना. सो खूब व्हडलें भाशण बी जालें. पूण वतना मागीर म्हणपाक लागलो, पळय तुका जर आपूण आवडुना न्ही जाल्यार शो मात कंटिन्यू कर. सारको प्रोफेशनल. न्ही म्हणजे सगळें बरें आसा, मोग बी सगळें बरें आनी पोट म्हत्वाचें न्ही. आनी हांव तेन्नाच म्हजें करियर सुरू जातालें. 96 पास आवट ग्रॅज्युएशन केलां आनी हांवें नाटक हें म्हजें पोट हें धरिल्लें. आतां समजा आतां मोग फसलो सुद्दां जाल्यार पोट फसपाक जायना न्ही. आनी त्या बाबतींत तो सामको हट्टी. म्हणजे कशें हांवें ना तें ना म्हणिल्लें, ना. सो ना म्हणलें. पूण हांव तेन्ना पॉलिटॅक्नीक करतालें आनी म्हणजे शिकतालें आनी नाटक करतालें. सो हो डेली न्ही पॉलिटॅक्नीक सुटल्या उपरांत पयलें जाल्यार स्कुटर घेवन भायर उबो आसतालो. आनी ताची म्हाका इतली संवय जाली. आनी वयल्यान आल्तींच्यान चलत सकयल येवप जायनाशिल्लें, हेज्या स्कुटरीचेर बसून येवप आशिल्लें. फुकट पावतालें. मागीर म्हाका इतली संवय जाली की हो येना जाल्यार आयज कित्याक येवनाका म्हणून. सो ती संवयूच उरली मागीर कायमची. तो मोग केन्ना जालो कळत ना. म्हाका दिसता दोनी ते मोग आनी ते मिसींग पार्ट
तातूंतल्यान तो मोगूय तुका जाणवलो ओके सो चड कन्विन्स करचें पडूंक ना तर जस्ट बायकीचेर लिफ्ट दिवन घेवन कन्विन्स जालें इतलें काय हें करचें पेट्रोल खर्च जालें न्ही म्हाका टायम खर्च वेस्ट चड जालो पण अजुनूय हय म्हणून ना हांवें ताका अजून म्हणूंक ना ओके ओके नायस आणि खूब शोज करतात आणि इतले वर्साचें बॉन्डिंग सो सिमिलर चॉयसीस फुडान हय मोस्टली कशें आसा तें करता तें म्हाका खूब आवडटा म्हणजे आनी कोणाच्या हातीचें खावच्या परस हांव ताज्या हातीचें खावचें प्रिफर करता कारण ताका म्हाजी चव खबर आसा ओके किचनान केन्ना येता कायम सो काय सो म्हाका हांवें तुका विचारचें पडलें की किचनान केन्ना येता ना रेगुलर ताका हेल्प करता आनी म्हाका आवडटा किचनान वचप रांदप म्हाका आवडटा खूब फावटी नुस्त्याचे बी कितें डीश आसा जाल्यार ताका हातीक थोडी एलर्जी आसा सो अशा वेळार हांव कापपाचें समजा कापून हांव भायल्यान कापून हाडलें किंवा कापून हाडलें हांव कापता नुस्तें आनी फ्राय बी करपाचें काम हांव करता आणि आवय बापायचो एकटोच भुरगो आशिल्ल्या कारणान म्हणजे आनी भयण भाव कोण नाशिल्ल्यान तो पयलीं पासून ते हेल्प करत हांव आशिल्लो आईक खूब मदत तसो मदत करतालो म्हणजे तिजे कडेन जायना जाल्यार हांव हेल्प करतालो ओके सो ती संवय आसा म्हाका पण किचनान चड कोण क्रिएटीव जेवणाच्या बाबतींत क्रिएटीव तें हय मागीर ताजें तर चिकन तागेलें खावन कोणें पळोवचें खूब खूब बरें करता तें ओके एक्चुली कॉंग्रेच्युलेट हांवें पयलीं करपाक जाय आशिल्लें पण वॅलेंटायन डे एपिसोड सो डायरेक्टली हांव ऑन द पॉयंट आयलें सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां खरेंच अभिनंदन तुमचें की कोंकणी नाटकाक तुमी इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावयला लंडनाक वचपी हे गोंयचे कोंकणी नाटक पयलेंच सो तो एक्सपिरियन्स तुमचो आनी ताजे उपरांत आतां मुंबय गेल्ली थंयचो एक क्रावड आसतलो थंयसरूय शोज तुमचे सुपरहीट जालाच आसतले ऑब्वियसली सो तो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो अनएक्सपेक्टेड तो म्हणजे आमी तियात्रा खातीर आमी फर्स्ट टायम तियात्रान चडलेलीं फाटल्या वर्सा आनी हांवें धरून नाशिल्लें म्हणजे तो जेन्ना ऑडियन्स पळयलो तेन्ना अशें दिसतालें की जसो तियात्र लंडन वयता तसो आमचें नाटकूय वचचें पूण आमचें नाटक पळोवपी ऑडियन्स जाय न्ही सो चिंतलेलें आनी खूब फावटी अशें म्हणटा की स्वप्नां जर तुजी पुरी करतलो स्वप्नां पळोवची पडटा ती स्वप्नां आमी दोळे धांपून न्ही दोळे उगडे दवरून पळयल्लीं आनी जेन्ना गांव जाला जाणटो हें म्हादेचें नाटक काडलें आनी हांव सॅल्यूट करता त्या मडगांवच्या ऑडियन्साचो खास करून तियात्राचो ऑडियन्स आमी तें नाटक लोकांनी एक्सेप्ट केलें हिंदू ऑडियन्सान पूण तियात्र ऑडियन्स जो आसा पळय तांचें हांव कौतूक कित्याक करपाक सोदता की ते एकदां नाटक पळयलें की ना ते दुसऱ्याक सांगता बरें आसत जाल्यार आनी खास करून फादर कितें करता एक नाटक जर थिएटरान पळयलें ताका आवडलें तो आपले चर्चीन व्हरून दाखयता म्हणजे आपूण एकटो पळयना आपले 1000 लोकांक दाखयता आनी म्हत्वाचें कितें हातून म्हादयचो विशय आसा गांवचो विशय आसा आनी कितलेशेच लोक गांव सोडून गेले तांच्या खातीर हें पटपा सारकें नाटक आसा आनी त्या लोकांनी तें लंडन आशिल्ल्या लोकांक पावयलें आनी त्या लोकांनी मागीर आमकां एप्रोच केलो की तुमी येवपाक शकता काय म्हणून आनी ज्या दिसा तो फोन आयलो आनी 1 आनी 2 न्ही ती 4 जाणांनी आमकां कॉन्टेक्ट केलो मागीर फायनली आमी एकट्याक हय म्हटलें आनी मागीर ताणें आमकां लंडन व्हेलें आनी लंडन आमी पावच्या आदीं टोटल आमी 6 शो केले तातूंतले 3 शो आमी वयच्या पयलीं हावसफूल आशिल्ले वाव ग्रेट आणि खरेंच तूं म्हणटा तशें हांवें तें नाटक पळयलां स्वता सो हांव स्वता म्हजो एक्सपिरियन्स सांगूंक शकता जेन्ना नाटक तें पळयता लिटरली अशे गुजबम्स येता हांगाचेर आनी एक्टिंगेच्या बाबतींत तर सांगपाची गरजूच ना तुमी मोस्ट पॉप्युलर हे स्क्रिप्टीचे फक्त ताका वता चड बरो कॉन्सेप्ट आनी आमी फक्त तें व्हरून दाखयलां पूण बाकीचो म्हादयचेर अभ्यास करप ती टोटल स्टडी करप हें सगळें क्रेडीट ताका वता पूण जर आमी लंडन पावला जाल्यार हाचे सगळ्यात म्हत्वाचें जो योगदान आसा तें राजदीपाचें कित्याक तो वासंती हो कॅरेक्टर जो करतालो तो कॅरेक्टर लोकांक खूब आवडटालो आनी ताज्या खातीर ताका एक वेगळी फेम आशिल्ली सो ह्या फेमी खातीर पयलीं म्हणजे कशें आसा तूं बरें व्हडलें करतलें पूण लोकांनी येवन पळोवपाक जाय न्ही आतां पळयल्या उपरांत तो आनी कोणाक सांगतलो पूण पयली गजाल पळोवपाक जाय सो ते पळोवपा खातीर जर आयले जाल्यार वासंतीक पळोवपा खातीर लोक थिएटरान येताले आनी मागीर हो कॉन्सेप्ट घेवन वताले सो वासंती हो कॅरेक्टर खरेंच खूब पॉप्युलर जाला आनी जेन्ना आमी म्हणटात तुमचें नाटक तें म्हादयचेर जेन्ना काडलां म्हाका दिसता गोंयकारपण जागे जावपाचो हो तुमी जो म्हणटा ती एक चळवळ सुरू केला ती खरेंच हॅट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू खूब फावटी अशें दिसता की आमी खूब जेन्ना शोक वता तेन्ना यूथ येता आनी सांगता की म्हादय बद्दल आपणें आयकल्लें पूण म्हादय इतली आमच्या खातीर म्हत्वाचें आसा हें नाटक पळयतकीर कळ्ळें सो तेन्ना दिसता की आमी जें कितें सांगपाक सोदताले पळय तें लोकां मेरेन पावलां आनी तो उजो पेटला सारकें सो राजदीप बरोबर आनी सुचिता बरोबर आमच्यो गजाल्यो अश्योच चालू उरतल्यो पण आज चिकन ते बरें करताच खंय पण आज ताणें कितें तरी वेगळें करपाचें चिंतलां आनी कितें करतले तूं आमच्या सगळ्या पळोवप्यां खातीर कितें करुया राजदीप म्हाका दिसता तांतयांचें कितें तरी डीश केल्यार बरो एक चॉप्स करुया चलता
ट्राय केला मुगो ट्रायड अँड फर्स्ट टाइम सुद्धा जर केलें न्ही जाल्यार वायट करचें ना तें अरे वा. इतली guarantee. ओके सो कितें कितें लागता आमकां ओके एक चॉप्स करपा खातीर तुका सगळ्यान पयलीं चॉप्स म्हणटकूच बटाट जाय पडलो सो बटाट आमी असो मॅश करून घेतिल्लो आसा Okay. सो हांव बटाटान कितें करतलें म्हणजे कांदो घालतलें सो कांदो आसा हळडीचो पावडर आसा मिरयाचो पावडर आसा Okay. एक ताती हांव उकडून घेतल्या पूण एक ताती बेश्टी दवरल्या कारण ब्रेड क्रम्स जेन्ना आमी लायतली पळय न्ही ताज्या खातीर गार्लीक आसा बारीक करून घेतला कॉरियंडर कोथमीर आसा आनी मीठ जें घेतला तें आमी म्हणजे रॉक Pink सॉल्ट salt. घेतला पिंक सॉल्ट घेतलेलें आसा तेल जाय पडटलें आमकां फ्राय करपा खातीर आनी सॉस आमकां जाय पडटलें मागीर खावपाक आनी ऑल पर्पज फ्लावर आसा ब्रेड क्रम्स आसा Okay. सो इतले तरेचे सद्याक हे लागता म्हणजे आमी कांदो ऑप्शनल तुमकां जाय जाल्यार वापरपाक जाता ओके सो आमी वापरता तें बी पंचामृत ऑयल आसा जे कोल्ड प्रेस आसा आनी एक्चुली आतां सगळे जाणां हेल्थ कॉन्शियस जाला म्हणटकूच आमी मातशें हेल्थाचेर लक्ष चड दिवपाक जाय आनी सुचित्या बाबतींत सामकें पर्टिक्युलर आसा म्हणजे हय सामकें तेल खंयचें वापरप ना हातून कारण हेल्थ जर बरें असलें जाल्यार मनीस सगळें बरें करपाक शकता न्ही गो सो आमी सगळ्यान पयलीं मिक्सिंग करून घेवया राजदीप म्हाका दिसता तुवें म्हाका एक दिल्लें बरें नाल्यार बेश्टोच आपूण हेल्प करता म्हणूं नाका ओके सो सगळ्यान पयलीं आमी बटाट घालुया ओके थोडो म्हाका कांदो दी कितलो घालूं थोडो एक 2-4 चमचे घाल सो अशेंच खरी डिश शिकयला बी तूं राजदीपाक करपाक हय हय तर अशें हेल्पींग चालूच आसता आतां आमी पयलीं मिक्सिंग फिक्सिंग करताले पळय न्हू तेन्नाच्यान ते कंटिन्यू उरला हय सो आतां कितें कर न्ही राजदीप भितर इल्लेशें लसूण घाल कितले ते सांगा आनी इल्ली घाल पुरो 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 चड नाका पुरो 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 ओके सो आतां इल्लें मीठ घाल आणि हे बी पिंक पुरो पुरो सॉल्ट पुरो पिंक हय ओके आनी आतां इल्लीशी हळद चड नाका थोडी थोडी तर पुरो 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 आनी आतां मिरयाचो पावडर घाल मात पळय चड तिखट नाका नाका जावपाक थोडे थोडे आमची तिखट जाल्यार बाय खायना सो आमी ओके ओके आनी कोथमीर घाल ओली कोथमीर आतांच घालप ती सगळी हय सगळी केलं सगळी पाहिजे, नाका केलं. पण घरान अशें जेवण कितें करता नॉर्मल शीत हुमण काय आमगेर शीत हुमण सगळ्यात फेवरेट आमकां सकाळचे च्याक आसता पळय थंय वेगळे वेगळे खूब फावटी सुची कडच्यान ओके. तेन्ना तेन्ना असले हे- असले गजाली खाल्ले नाल्यार आमी- हरशीं नुस्तें बी घरान कसलें चडशें ना आमी सगळे तरेचे आसा म्हणजे बांगडो आमी मोस्टली मोठी नुस्तीं खावप टाळटा म्हणजे विसवण ना पूण बारकेल्या चड आवडटा म्हणजे दोगांयकूय? लेपो हय दोगांचे चॉयसेस सेम सिमिलर लेपो चडशे हय लेपो माणक्यो हे आमचे चड फेवरेट ओके पण जेवण करतना अशें केन्ना तुमकां एक मेमोरेबल मुवमेंट याद आसा जेन्ना कितें तरी डिजास्टर जाला किंवा कितें तरी असो एक आसा जेवणाचे रिलेटेड जेवणाच्या रिलेटेड खबर ना म्हाका पूण अशें जालां खूब फावटी पूण एकदां गॅसाची हें सुटलेलें पायपूच सुटलेलें तूं करता आसतना जेवण हय आनी मागीर पेटोवपाक गेले जाल्यार बुंब जालें सामकें. तेन्ना तूं एकटेच आशिल्लें हय. सारको डिजास्टर ओके सो हे मिक्सिंग वेवस्थीत जाल्लें आसा सो इन्स्ट्रक्शन चडशी तूं दिता दिसता आनी प्रॅक्टिकल काम राजदीप करता करता ओके नायस सो म्हणजे केन्ना कितें किसपाचें बी असलें जाल्यार मातसो हेवी काम आसता न्ही सो तें काम तो बरो करता आनी म्हाका शक्यतो घरांतलें करून खावपाक चड आवडटा आनी एक इन्सिडंट तुका सांगता आमी जेन्ना लंडनाक गेल्ली पळय तेन्ना तुका चिकनाची गजाल सांगलेली पळय ताणें चिकन केलें ज्या घरान आमी आमचो फ्रेंड अशें आसा थंय चिकन केलें तें चिकन ताका इतलें आवडलें आनी तो रातचो कामाक वतालो आनी ना दीसभर तो रातचो कामाक वतालो आनी दिसाचो येतालो आनी दिसाचो आमी भोंवपाक गेलीं तो चिकन खाल्लो आनी रडलो तो ते दोळ्यांसून दुकां आयलीं मागीर तो रातचो सांगपाक लागलो की तुजे सुची आपली चिकन खाल्लें आनी आपल्या आज्जेची याद आयली म्हणून मागीर आमी जेन्ना आयलीं येतालीं पळय तेन्ना सुचीन ताका 1-2 दिसांक पावता अशें चिकन करून दवरून आयिल्ली प्रितमाक आजून याद आसतली म्हणजे हो जो एपिसोड बी तो पळयता आसत सो गोंयचें जेवणूय तुमी थंय पावयलें हय 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 बेस्ट ओके नायस ओके सो आमी आतां भितर तांतयां भरपाक जाय सो राजदीप म्हाका मातसो हेल्प कर आनी ही सारकी मदीं कट कर इन्स्ट्रक्शन सारकी फॉलो करता हय हय परफेक्ट इवन आमी पयर तुवें म्हणलें न्ही मुंबय गेल्ली आमी शो खातीर सो मुंबय गेल्ली तेन्ना
कितेंय जालें तरी भायलें जेवण जेवन आनी आमची टीम व्हडली आशिल्ली मुंबय गेल्ली तेन्ना आमी लंडन गेले ना कमी लोक गेल्ले मुंबय गेले ना व्हडली आशिल्ली टीम सो डेली ते भायलें जेवण जेवन जेवन आमकां असो वाज आयलो आनी तूं जाणा बिर्याणी बी गोंयकार खावची म्हणटकूच पडटाली किंवा थंयचे खबर आहा न्ही तुका? गोंयकार म्हणटकूच गोंयकाराक पयली वाज येता जाल्यार भायलें जेवण जेवन सो हांवें कितें म्हणलें आमी ज्या जाग्याचेर रावल्लीं पळय न्ही सो थंय हांवें म्हणलें तुमी जर आमकां जर बांगडे बी कितें हाडून नुस्तें हाडून दिता जाल्यार आमी हुमण करुया सो त्या दिसाक थंय मिक्सर आशिल्लो हांवें पळयल्लो तो मिक्सर आसा तो सो आमी कितें केलें बांगडे हाडपाक लायले ताका आनी बांगडे धरून सगळे म्हणजे सोय धरून सगळे भायल्यान हाडले हुमण केलें. हुमण केलें आनी सोय आनी सगळें तांदूळ सुद्दां हाडले ओके आणि आम्ही हुमण केले आणि तुका सांगता सगळे आमच्या व्यवस्थित त्या दिसा जेवले. जेवल्यात म्हणजे न्ही ताव मारून जेवला गोंयकाराक ते शीत आनी हुमण जर सारकें. ना जाल्यार जगाच्या फाटीर तूं खंय वच खंयसरूय वच. ते तर मेळटा Exactly. एनर्जी दिवपी फूड खंयचें मागीर इतलें तुमकां एनर्जी लागता इतलें फूल म्हणजे नाटक रिहर्सल शीत आसता आनी कढी तेच तेच्या सारकें मोस्टली आम्ही प्रिफर करता खंयी वता तेन्ना आमकां शीत आनी कडी दी म्हाका आतां हे दी आनी कडये भितर जर सुंगटाची कडी मेळ्ळी सुंगटां मेळ्ळी जाल्यार मागीर सुचितातून तोर मागीर ताका सांगो भेणे ह्यो गजाली आसत न्हू जाल्यार ताका आनी सो मागीर राजदीप म्हणटा कितें खतखतें करता गो सो सगळें वेवस्थीत भरून घेतला भितर बटाट वेवस्थीत भितर सारको पॅक जावन तो आतां राजदीपान मीठ चड घातला जाल्यार म्हाका खबर ना म्हणजे बरें जाल्यार आपणें केलें आनी बरें सांगल्यार राजदीपान मीठ सारकें घालूंक ना टिपिकल वायफ मटिरियल सो आमी कितें करुया जाणा हे हातून डीप करून घेवया राजदीप म्हाका एक ताती जर तुवें फोडून दिलें जाल्यार चड बरें जातलें बरें वेवस्थीत फेटते सो वेवस्थीत फेटून जालें की आमी हे डीप करून घेवया तातूंत भितर म्हणजे आमी ताती फेटून घेतला ते डीप करून घेतला आनी ताका सारके ब्रेड क्रम्स लागपाक जाय न्ही ओके सो आतां आमी चड मोठो आलो कारण तांतयो मोठी आशिल्ली आनी बटाट चड मॅश करून ओके ओके सो ताका आतां आपलें काम करूं न्ही तेलाक आपलें काम करूं न्ही सगळ्यांक दोनूय आपलें घालया काम न्ही? करूं न्ही पयलीं हातून बुडोवप आसता मागीर हातून बुडोवप आसता शिकता दवरप. पयलीं हातून बुडोवप मागीर हातून बुडोवप मागीर हातून बुडोवप आसता राजदीप आतां परतो तशें तुवें पळय जशें प्रपोज करतना पळय रॉंग स्टायलीन केल्लें तशेंच तें म्हणून सगळ्या कामाक म्हाका राजदीपाक पातयेवन कोता येना कित्या खातीर कारण तो खुबश्यो मिस्टेकी करता ओके येस सो आतां हे बरें वेवस्थीत फ्राय जावन न्ही आणि तू म्हणटा चडशें घरचें जेवणच आवडटा पण हय. जर भायर वचचें जालें जाल्यार खंयचे रेस्टॉरंट्स गोंयचे प्रिफर करता वचपाक चडशें? आमी फोंड्या वचत जाल्यार मोस्टली पॅनोरमा म्हणजे लोकल जॉईन चड आवडटा की कसलें आवडटा जेवण आमकां एक्चुली लोकल आवडटा म्हणजे आमी नाच, उपाय खंय नाच जर जाल्यार. हय खंयी जर गेली जाल्यार आमी सारके गांवठी पद्दतीचे खंय मेळटले ते पळयता गांवठी म्हणजे आमच्या जाणटेल्यांनी जें कितें खाल्लां पळय न्हू तें करून पळोवपाचें कारण आमी पयर सुद्दां येल्लाप्याचें काय हाडलें आमी ओके. येल्लापे करून पळयले Try केले? हय हय बरें केल्लें म्हणजे मागीर ती खातगीर याद जाली की आमच्या जाणटी आजी बिजी आसतना ती करताली म्हजी चुलती बी आशिल्ली ती करून दिताले पळय ती याद जाली सो येल्लापे असलें कितें आसा पळय न्हू म्हणजे वेगवेगळे पयलींच्यो ज्यो डिशीज पयर हांवें हे केल्ले कुवाळ्याच्यो वडी वडयो करतात केल्ल्यो पळय. हय हय सो तो बऱ्यो टायम केल्ल्यो. मेळो काडटा ना time पण म्हाका तुका. हय हांव मुद्दम जावन तो टायम काडटा आनी ह्यो गजाली आनी मेन म्हाका कशें आसता की म्हज्या आईक करता सो म्हाज्या भुरग्यान तें पळोवचें Right. सो ह्यो जर आमच्या भुरग्यांक जर दाखयना आसत जाल्यार ही जी लॅगसी आमकां मेळ्ळा न्ही ती ना जावपाक लागतली सो म्हाजो मेन उद्देश आसता की आमचें जें ट्रेडिशन आसा तें आमच्या भुरग्यांक कळपाक जाय दो म्हाका खुबश्यो गजाली आवडना पूण तरी त्यो हांव करता कित्याक म्हज्या भुरग्याक ना जाल्यार कोण दाखयतलो आमी शेवयो म्हणजे शिरोवळ्यो म्हणटा ताका त्यो असले येल्लापे पातोळ्यो ह्यो गजाली आमचे हितूर चालू आसा आनी लग्ना पयलीं खबर आशिल्लें म्हणजे प्रपोज करच्या पयलीं खबर आशिल्लें की तुजें जेवण बी करता म्हणून ना, ना, हांवें जेवण केन्नाच किचनानूच ना इनफॅक्ट प्रपोज करपा फाटलें कारण आशिल्लें की ते बरे आर्टिस्ट हो एक उद्देश आशिल्लो पूण तेज्या बरोबर एका बरोबर हें फ्री मेळ्ळें म्हाका म्हणजे बरे रांदपी मेळ्ळे फुडलो सगळो विचार करूनच हय. प्रपोज केल्ले सगळे हय, बरे रांदपी मेळ्ळे मागीर कळ्ळें की बरे बरोवपी म्हणून नातर आयज आमकां हें जर चुकलेलें ही गाडी चुकलेली जाल्यार आमकां नाटक मेळचें नाशिल्लें बरो रायटर आमी मुक्तले आसले म्हणजे म्हाज्या खातीर ते खंय वेगळे कडेन बरयतले आसले एक वेळ मे बी बरोवचें नाशिल्लें यू नेवर नो
कारण दोगांय मेळ्ळ्या म्हणून ते म्हणजे म्हाजी म्हणजे कला आसा ती फुलपाक पावल्या न्ही नाल्यार आतां लोक म्हाका वासंती खातीर वळखता आसात पूण वासंती खरें म्हटल्यार एक्चुली हें ताजो कॉन्सेप्ट ताजो तोय सुचीचो तो कॉन्सेप्ट जालें कितें एक फावट एक विशय आयिल्लो गोंयांत पुतळ्यांचो सो हांगा विधानसभेंत पुतळे लावचे म्हणून खूब जाणांनी डिमांड केल्लो तेन्ना म्हाजे तकलेन एक विचार आयलो की भाऊसाहेब बांदोडकराचो जो पुतळो आसा त्या खातीर सगळे म्हणटा आपआपल्या कोणाचे लिडराचे पुतळे करुया म्हणून सो हांवें ताका कितें म्हटलें की म्हाका एक असो विचार आयला की म्हाका तो लोकां मेरेन सांगपाक जाय मागीर तेणें सांगलें की अशे पद्दतीन तूं एक कोणाक तरी फोन करुया कोणाक फोन करुया जाल्यार मागीर आमच्या शेजाराक आमची एक शेजान आशिल्ली ती म्हज्या आई कडेन सदैव तिचें नांव वासंती सो ते वासंती हें नांव हें करतालें तें म्हणलें वासंती घेवया आनी तूं वासंतीक फोन कर सो एक तुजे गर्लफ्रेंड आसूं येता तें इमॅजिनेशन आनी हांवें तें ताजेर हें केलो तो की पुतळे तेन्ना तो पयलो एपिसोड आशिल्लो तो हांवें वासंतीक सांगलें की पुतळे जे आसा पळय भाऊसाहेब बांदोडकर पुतळ्यांक लागून लोकांक याद ना भाऊसाहेब बांदोडकरान जें काम केलां गांवागांवांनी शाळा घातल्या त्या खातीर तो आज मेरेन आसा पुतळ्याचो हे संबंद ना अशे तरेन तो सुरू केल्लो हांवें तो आनी मागीर तो लोकांक आवडलो आनी सगळ्यान लोकांक चड वासंती आवडलें कोरोना आयलो हें हाजी डिलिव्हरी जाल्ली बाय जाल्लें हें म्हाज्या पासून पयस आशिल्लें आनी एकामेकाक वचपाक मेळनाशिल्लें आनी म्हजी नाटकां बंद सगळें बंद तेद्या वेळार कितें करचें अशा वेळार मागीर ते एपिसोड करीत रावलो आनी त्या कोरोनान लोकांनी ते चड आवडलें कारण कोरोनाच्या काळान आनी कांयच नाशिल्लें मनशा कडेन सो अशा वेळार वासंतीचो बरो साथ मेळटालो तांकां सो आमचो व्हॅलेंटायन डे स्पेशल एपिसोड हांगासर एक जॉब चल्ला आनी आमचे सगळे हे धांवपळ चल्ला सो तुका दिसना की वासंतेक एक फोन लावपाचो आनी हे सगळें सांगपाचें कशें हॅलो वासंती हें गो म्हाज्या वांगडा मुगो हांगा एक शेवंती आहा गो हय तूं मेळोकूच ना न्हू गो म्हाका म्हणून हय हांव डीश करपाक येयला गो प्रुडंटाचेर हय ना पंचामृत आसा पळय तेणी तो एपिसोड केला पळय तिंका लोकांक दाखोवं जाय न्हू गो आमी हेजे तांतयाचे चॉप्स करता तुका हाडटा मागीर आं ना गर्लफ्रेंड न्हू म्हाजें तें हय बेश्टे फ्रेंड गो हय तूं तशें वायट धरूं नाका फक्त तुका सांगलां हें पळयशी आनी मागीर तूं मागीर म्हाज्या नांवान करान्या मारशी म्हणू आं ओके ओके बरें बरें बाय बाय ओके सो नायस खरेंच म्हाका दिसता हो कॅरेक्टर सगळे ल्हान पर्यंत ते जाणटे नेणट्यांक म्हणटा ते सगळ्यांकूच आवडटा आनी सगळ्यांक आपलो कसो एक हे दिसता ते एक बॉन्डिंगशें जायते जाण मोनोलॉग करता ताचेर ना म्हाका फूड असो एक रिस्पॉन्स आयला म्हणजे त्या दीस म्हाज्या दोळ्यांतल्यान खरें म्हटल्यार दूख आयलें हांव खंय तरी एअरपोर्टार काय खंय तरी गेल्लो आनी एक बारीकशी बायल म्हाका आयली आनी म्हाका म्हणलें तूं तो वासंती करता तो न्हू हांवें म्हटलें हय आपूण कॅन्सराचे पेशंट म्हणपा आलें पूण आपल्याक तुवें जगयलें हांव म्हणपा आलें म्हटलें कित्याक लागून आपूण बॅडार आशिल्लो तेन्ना फक्त तुवें एपिसोड पळयतालें म्हणपाक म्हणजे हांव वासंती करतालो तें हें चिंतून केन्ना करूं नाशिल्लें की हे लोक सुद्दां पळयता म्हणून सो त्या दीस म्हाका कितें म्हणचें तें कळनासलें हांव थोड्या मिनटां खातीर हांव टोटल सायलंट जालो सो म्हाका दिसता की लोकांच्या लायफान इतलो सुद्दां जर आनंद दिवपाक पावलो न्हू जाल्यार ताज्या व्हडलें पुण्य आनी कांय ना आणि खरेंच तुम्ही दिता ती तितलोच आनंद सगळ्यांक आणि आता पळोवंक शकता की खरेंच राजदीपाच्या दोळ्यान परत दुखां आयला आणि माझ्या आंगार लिटरली गुजबम्स आयले तुमी परत तो हाजो व्हिडिओ पयला तो धाकटे चली आशिल्ले पळय हय, ते हय. तो व्हिडिओ आनी हय. खूब लोकांनी तो पळयलो खूब पळय हे आशिल्लो सारको म्हाका दिसता असोच सगळ्या लोकांचो मोग तुमच्या बरोबर आसतलो आणि आता एक ॲडिशनल तुमची आर्ट पळयलात हांगासर जी आमची चालू आसा आणि म्हाका दिसता ऑलमोस्ट डन आणि ताच्या बरोबर आमचे पयले सेगमेंट जे आसता आमचे स्वाद डिश हे सेगमेंट आमचे हांगासर सोंपला हांगासर आमची एक जॉब्स रेडी आसा गजाली अश्योच चालू उरतल्यो पण ताचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत वया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा थँक्यू टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर कित्याक का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस घराघरांनी पंचामृता
विसव उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3 आनी आमचे बरोबर आसा आमचे ब्युटिफूल कपल राजदीप आनी सुचिता आनी तांच्या बरोबर आतां आमी खेळटली आमचे फुडले सेगमेंट जे आसता आमचो खेळ टायम. रेडी रेडी. ओके ओके सुरवातेक सांगला न्ही की तुवें अजून हय म्हणूंक ना न्ही ना. प्रपोज केला तरी सो आतां राजदीप तेका तुका डिफरंट स्टायलीन प्रपोज करतलो. हांव तुका सांगतलें खंयची स्टायलीन प्रपोज करपाक जाय ते आनी त्या हितून तुवें करपाक जाय प्रपोज पण एवरी टायम डिफरंट लायन यूज कर आनी सामकी इम्प्रेस जावपाक जाय. फर्स्ट मूड तुजो रोमॅन्टीक मुडान तुका प्रपोज करपाक जाय. आमी रोमॅन्टिकांतून सुरवात करुया. सो राजदीप कितलो रोमॅन्टीक येता पळोवया आमी. ऍक्च्युली ना तो. ओके तरी पळोवया. ओके ओके हय चॅलेंज करता. सुची आमगो तुका सांगता काळजांतल्यान तुजो मोग करता. तूं जर मेळना न्ही जाल्यार म्हाका आनी संवसारान कोण नाका. आय लव यू. खरेंच खरेंच 100%. वाव दिस वॉज रियली रोमॅन्टिक. आता ना म्हणू शकना. ओके आता फुडले एग्रेशनान. सुची तुका मोगान हांवें खूब फावटी सांगून पयलें 18 वर्सां तुज्या खातीर रावलो. आतां मुगो 500 पिड्डे जाला. आतां जर तूं म्हजें जायना तुका कोणाचेंच जावपाक दिवचना. सिरियसली सांगता. खरेंच हय खरेंच? 100%. दिस इज टू गुड. आणि थर्ड मॅडली इन लव. मॅड जाला लवान अशें म्हणू शकता. मॅडली इन लव पेक्षा मॅड जाला लवान. सुची हो. प्लीज गो प्लीज तुका सांगता तूं जर मेळना न्ही हांव कांय करचो ना पुणून तुका सांगता म्हाजे कडेन जगपाक जावचें ना. प्लीज प्लीज एकूच फावट हय म्हूण. विचार करचो पडटलो. सो स्वीट. व्हेरी नायस. ओके वेल डन. आणि आता पळोवया आमी सुची कशें प्रपोज करता. ओके सो सुची फर्स्ट तुका टास्क आसा लजून प्रपोज करपाचें. राजदीप तुका मरे हांव खूब तेंप जाल्यार सांगतलें म्हणून आशिल्लें. कितें तें? म्हाका न्ही तूं जेन्ना एक्टींग करता तूं जसो उलयता पळय न्ही तूं खूब आवडटा रे. तें कळ्ळो आसतना हांवें पयलें खेप पळयला. सिरियसली. आयुश्यान तेणें लजूना म्हाजे कडेन केन्ना. ओके सो परफेक्ट आशिल्लें आमकां तुका टास्क दिवप तर त्या निमतान लसता कशें तें तरी कळ्ळें. ओके म्हाका आतां जें सांगतलें तें सारकें डीएनएन आसतलें. तापोवपाचें. तापोवन प्रपोज करता आतां. ओके तापोवन करप. राजदीप तुका कितले फावटी सांगलें हांवें. दर फावटी सांगलें त्या वेळाचेर तूं खंय तरी तोंड फिरयता किंवा कोणा कडेन फोनार आसता. तुका 1000 फावटी सांगलें हांव तुजेर मोग करता हय म्हण ना जाल्यार ओगी रावचें ना तुका. हो डेलीचो सीन. ओके आणि शेवटचे फनी. राजदीप तूं जाणा पयर मरे हांवें एक कपल पळयलें रे. दोगांय बरी एकामेकाच्या हातीन हात घालून बशिल्लीं आनी आडसर घेतिल्ले स्ट्रॉ दोगूय जाणां एकामेकाच्या म्हणजे एकूच स्ट्रॉ आशिल्ले आनी दोगांय पितालीं. शी बुरशी मुगो. बुरशी न्ही रे फुडें आयक. आमी तशीच करुया मरे. शी शी तेका रे. मागीर सांगतलें, अरे हांव तुजेर मोग करता हय म्हण. ओके सुपर्ब सुपर्ब. आणि खरेंच मेड फॉर इच अदर आणि मॅड फॉर इच अदर अशी आमची ही कपल आसा आणि इतले सुंदर तरेन प्रपोज केला. आता तरी हय म्हणटा मगो. म्हणू म्हण हय हय. ओके सो फायनली 18+6 त्याच्या उपरांत आतां तुवें हय म्हणलें आणि ताका लागून ग्रीन पार्क हॉटेल कडल्यान तुका मेळटा एक फूड वावचर फॉर युअर डेट. एक म्हणू शकता आमी स्पेशल डेट तुमच्या खातीर. रिक्वेस्ट करता अभिजीत वाळके जे ग्रीन पार्क हॉटेलचे ओनर आसात आणि आमच्या आजच्या दोन्ही सेलिब्रिटी गेस्टांक तांचो फूड वावचर दिवचो. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. वेळ जाला आमच्या आयच्या भागातल्या फुडल्या सेगमेंटाचो जंय ग्रीन पार्क हॉटेलचे शेफ तडका विथ शेफ आमी सेगमेंट घेतली आणि ग्रीन पार्क हॉटेलचे शेफ स्पेशल डीश तुमच्या खातीर करतले. सो डीश खंयचो तो पळोवया. तडका विथ शेफ या सेगमेंटार आमच्या बरोबर आसा ग्रीन पार्क हॉटेलचे एवर स्मायलिंग
शेफ दास, आपका स्वागत है। तो आज स्पेशल क्या बनाने वाले हो? आज स्पेशल बनाने वाला वेज जाए। जालफ्रेजी, वेज जालफ्रेजी। क्या क्या बनाते हो वेज? मैं वेज पे कम से कम 30 से 40 डिश बना सकता 30 से 40 डिशेस। अच्छा, और ये डिश आपको बनाना है हमारी जो सेलिब्रिटी गेस्ट आए हैं उनके लिए, तो अच्छे से बनाना। और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे इसको? हूँ। इसके लिए लगेगा कि वेजिटेबल्स है, मेरा पास गाजर है, बेबीकॉर्न है, पनीर है, मटर है, और रेड शिमला, येलो शिमला, ग्रीन शिमला है, और डाइस कटिंग प्याज भी है, मिर्ची है, बाकी का मेरा मसाला जो है सब। और क्या क्या कौन से मसाले डलते हैं उसमें? मसाले हमको जीरा पाउडर है, और ये मद्रास करी पाउडर स्पेशल। मद्रास करी पाउडर, हाँ, ओके। स्पेशली वेज के लिए। और ये किचन किंग मसाला है। थोड़ा सा ऑयल यूज कर रहा हूँ मैं। पंचामृता ऑयल, पंचामृत ऑयल, सैफ ऑयल। सिर्फ ऑयल। तो थोड़ा सा मिर्ची ऐड कर देता हूँ। तो जब कस्टमर्स आते हैं तो क्या मतलब तीखा बोलते हैं या? हाँ, स्पाइसी बोलते हैं जो भी है। तो आपने स्लाइस्ड ऑनियन और ऑनियन डाल दिया है, ग्रीन चिलीज डाला ग्रीन है चिली अभी। डाला है। तो थोड़ा सा हमने येलो शिमला, रेड शिमला कैप्सिकम वो यूज़ ये किया है। बहुत कलरफुल दिखेगा, ठीक है। हाँ, तो इतने एपिसोड में आपने बहुत सारे डिशेस हमें दिख सिखाए, तो आपके रिलेटिव्स ने देखा आपको? हाँ देखा है। हाँ, तो क्या फीडबैक दिया? नहीं, फीडबैक दिया है कि अच्छा है, आप ऐसा बनाती है तो अच्छा है। क्या है, ये थोड़ा अच्छा से ब्राउन हो जाएगा तो अभी मैं थोड़ा टमाटो यूज कर रहा हूँ। तो स्लाइस काटा हुआ टमाटो और यूज़ कर रहा हूँ। टमाटो यूज करने के बाद थोड़ा सा मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ। और ये रेड चिल्ली पेस्ट है, कश्मीरी चिल्ली पेस्ट। का पेस्ट है थोड़ा। तो इसमें अगर चाहे तो पाउडर भी डाल सकता है क्या, कश्मीरी पाउडर, या हाँ, ये पेस्ट ही डालना पाउडर चाहिए? भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। जो जिसको स्पाइसी खाना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल है तो नॉर्मल हो सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा पानी यूज कर रहा हूँ। कितना डालूं देखो? एकदम थोड़ा, बस। थोड़ा सा पानी यूज किया। अब मैं मसाला यूज कर रहा हूँ। जीरा पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर 1 चम्मच, और ये है मद्रास करी पाउडर स्पेशल। मद्रास करी पाउडर, हाँ, ये चिकन मसाला वेज किचन किंग है, वेज किचन की। वेज किचन किंग है। और ये टमाटो केचप, केचप भी डलता है? केचप भी डालते हैं, थोड़ा मीठा होने के लिए केचप भी यूज करना पड़ता है। तो उसमें वो ज़रा स्वीट टेस्ट आएगा। हाँ, स्वीट टेस्ट आता है। और ये जो है मैंने क्या किया, कांदा और टमाटो थोड़ा चॉप किया, थोड़ा फ्राई कर दिया। हाँ, तो मसाला थोड़ा सा यूज कर दिया। ओके। हाँ। इसमें क्या थिकनेस आता है? हाँ, थोड़ा सा ही आता है बस। मैं ये थोड़ा ग्रेवी यूज कर रहा हूँ। इसकी ग्रेवी है क्या है? ये जो थोड़ा सा काजू लिया और मगज लिया, उसका ग्राइंडर पे पीस दिया थोड़ा सा। ओके, खाली काजू और मगज? मगज, काजू और मगज का ग्रेवी यूज कर रहा हूँ। और ये ओनियन का ग्रेवी जो हमारा मिक्सर में घुमा देता हूँ, थोड़ा प्याज और टमाटो दोनों मिला ये के। फ्राई करके करना है या? फ्राई किया हुआ है थोड़ा सा। अच्छा, फ्राई करके हाँ, हल्का पेस्ट सा फ्राई होना है। करके मैंने ग्राइंडर पे पिसा हुआ है ऑलरेडी। इसके बाद थोड़ा सा मावा यूज कर रहा हूँ। ये टेस्टी के लिए थोड़ा मावा अच्छा लगेगा, टेस्टी भी रहते हैं। और जो खाने का ऊपर थोड़ा शाही टेस्ट। हाँ, शाही टेस्ट होता है, जो थोड़ा फ्लेवर भी अच्छा देती है। ओके। और मैं थोड़ा मटर यूज कर रहा हूँ। अभी ये बेबीकॉर्न यूज करता हूँ। सब बॉईल करके रखा है? हाँ, हाँ, अभी वो कैरेट गाजर भी यूज कर रहा हूँ। सब वेजिटेबल? हाँ, सब वेजिटेबल्स थोड़ा सा बॉईल कर और रहा अगर वेज नहीं बनाना है तो चिकन में भी बना सकते हो ना? हूँ। चिकन में भी बना सकते हैं। हाँ, तो प्रोसेस वही रहेगा, हाँ, खाली प्रोसेस चिकन वही आएगा रहेगा। उसमें। हाँ, चिकन ही वही रहेगा। मैं थोड़ा सा पिंक सॉल्ट यूज कर रहा हूँ। और थोड़ा सा चिल्ली पाउडर यूज कर रहा हूँ।
तो ये फुल बनाने के लिए कितना टाइम लगता है आपको? ये हमारा होटल में तो थोड़ा 5 मिनट के अंदर बन वो जाएगा। रेडी रहता है। ऑलरेडी सब कुछ बॉयल होके रहते हैं, तो जैसा आया तो ऐसा फास्ट, गैस भी फास्ट है, तो वहाँ पे जब 5 मिनट के अंदर खाना बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा स्लो गैस है तो इनके इधर टाइम लगते हैं। इसके बाद थोड़ा सा बटर यूज़ कर रहा हूँ। ओके, बटर भी जाएगा उसमें। हाँ, बटर जाएगा तो फ्लेवर अच्छा रहेगा। और ये थोड़ा पनीर यूज़ करता हूँ। पानी चाहिए उसमें और नहीं, पानी नहीं चाहिए, हमको थोड़ा ड्राई बनाने का है, तो ये ज़्यादा चीज़- ग्रेवी नहीं आएगी। ग्रेवी, थिक ग्रेवी आएगा। हाँ, इसका स्मेल तो बहुत बढ़िया आ रहा है। अभी हम लोग थोड़ा कोतमीर यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा कोतमीर यूज़ करेंगे। लास्ट में जब बन जाएंगे तब थोड़ा सा क्रीम यूज़ कर देंगे। क्रीम, ओके। क्रीम, सो ग्रेवी वो क्रीम की आएगी थोड़ी। हाँ। अभी ये तो ऑलरेडी हमारा बन चुके हैं, तो मैं अभी क्रीम ही यूज़ कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, हमारा ऑलरेडी खाना बन चुकी है। अच्छा, हो गया। हो गया, आज का एपिसोड खत्म। ओके, सो सदांच दास असो आमच्या खातीर खूब बरो टेस्टी डिशीज करता आनी आज ताणें वेज जालफ्रेजी केला. सगळे वेज लवर्स आसा तांच्या खातीर परफेक्ट ट्रीट. सो थँक्यू दास, थँक्यू सो मच. आणि आमच्या शेवटच्या सेगमेंटान वचचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. Hotel Green Park. We have lobby area for the guests to relax. AC multi-cuisine restaurant with bar famous for its kebabs and Goan delicacies. AC deluxe and super deluxe rooms for stay. The right place for celebration for parties and events like engagement, weddings, birthday parties, corporate events with open air lush green lawns and AC banquet hall. Enjoy with swimming pool facility. Hotel Green Park, Giri, Mapsa, Goa. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आता आमी पावल्या आमच्या आजच्या भागातल्या शेवटच्या सेगमेंटान, जंय आमी आस्वाद घेतली आमच्या आजच्या दोन्ही डिशिसांचो. आनी आमच्या बरोबर आसा आमचे सेलिब्रिटी कपल सुचिता आनी राजदीप, तशेंच तांचे ल्हानशे बाय भूमी आमकां जॉइन जाला आनी अभिजीत वाळके आमकां आतां जॉइन जाला. सो आमी सगळीं मेळून हे सगळें टेस्ट करपाचें आसा. ओके, सो राजदीप, सुचिता, तुमकां एक स्पेशल डीश हांगासर केला, वेज जालफ्रेजी. सो तुमी टेस्ट करून सांगा कशी जाला ती. आणि त्याच्या बरोबर अभिजीत, आमच्या आजच्या गेस्टान केल्ली स्पेशल डिश एग चॉप्स, ते टेस्ट करून सांग. आणि बाय तू कितें खातलें, कितें खावन पळयतलें? एग चॉप्स. मम्मा बरी करता एग चॉप्स, आई बरी करता एग चॉप्स. हय, आई बरें जेवण करता की बाबा जेवण बरें करता? आई, की तुझे फेवरेट कितें? एग चॉप्स. वाव, टेस्ट करून सांग आमकां कशें जालें तें. बेस्ट. बरें बेस्ट. आमी आतां टेस्ट केला तुमच्या हॉटेलांतल्यान. आमी केल्लें. बरं जाता खरेंच. जेन्ना अशें चिकन मटन आमी हॅवी खातात आनी जेन्ना आमकां लायट कितें खावचें पडटा तेन्ना ही डिश इज द परफेक्ट विथ द नॉन वेज फ्लेवर आनी लायट. थँक्यू. व्हेरी टेस्टी. ओके, सो आमच्या सकाळच्या केन्ना केन्ना ब्रेकफास्टाक
चडशी आसता ओके चलो आतां टेस्टिंग पार्ट जाला आनी भुमीने आमकां सांगूंक ना अजून कशें जालां तें कशें जाला एक जॉब बेस्ट ओके सो आमकां एक्सपर्ट कमेंटूय हांगासर मेळ्ळा की बेस्ट जाला म्हणून आनी सुची राजदीप खरेंच तुमी एक फोन कॉलाचेर रोखडीच हांगासर आयली खरेंच बरें दिसता आनी तुमी म्हाका दिसता आमची गोंयची शान म्हणल्यार जाता खरेंच बरें दिसता जेन्ना तुमी अशे शोचेर येता इतले बरे एंटरटेनमेंट लोकां खातीर करता आनी आजचो एपिसोड खरें शूट करतना खूब मजा आयली खूब एन्जॉय केलें आमी आनी तुमी वेळान वेळ काडून हांगासर आयली ताका लागून रिक्वेस्ट करता पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव संजू नायक हांच्यांनी आमच्या आजच्या गेस्टांक तेंचो हॅम्पर दिवचो थँक्यू 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 व्हेरी मच आजचो आमचो व्हॅलेंटायन डे स्पेशल एपिसोड आनी आमच्या बरोबर आमची लव बर्ड्स आशिल्ली आनी आय एम शुअर की तांचे कडेन एक मॅसेज आसतलो आमच्या सगळ्या पळोवप्यां खातीर कित्याक इतले वर्साचो तुमचें रिलेशनशीप तो लव तो बॉन्डिंग तसोच इम्पॅक्ट आसा तुमच्या इंटॅक्ट आसा तुमच्या मदीं सो एक मॅसेज आमच्या सगळ्या पळोवप्यां खातीर आयज व्हॅलेंटायन डे सगळ्यांक परबीं भेटयता आनी घोव आनी बायलेचें नातें हें सदांच तुमच्या दोगां भितर जी बॉन्डिंग आसा तो म्हणजे व्हॅलेंटायन डे दिसाच फक्त व्हॅलेंटायन जावं नाका आयुश्यभर व्हॅलेंटायन रावा हांव तर अशें म्हणन की समजा तुमचो व्हॅलेंटायन आसा तो पयलीं एक बरो इश्ट आसता पूण मागीर तो घोव जाता किंवा आपलो लायफ पार्टनर जाता पूण हांव तर म्हणटा की इश्टागत कायमची दवरा जर तुमच्या मदीं तो मोग ताजो तवाणो उरपाक जाय तश्या तसो उरपाक जाय जाल्यार इश्टागत कायमची आसली जाल्यार शॅरींग उरतलें आनी तो मोग कायमचो उरतलो वाव हे सुंदर मेसेज घेवन आमचो आजचो भाग आमी हांगाच सोंपोवया चडांचा देव बरें करूं म्हणटा आमचे आजचे सेलिब्रिटी कपल सुचिता आनी राजदीप हांकां तशेंच तेंचे आमचे स्वीटशे बाय आसा भुमी तांकांय मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तुमी आयली आनी इतलो वेळ दिलो खरेंच थँक्यू सो मच सारिका तुवें आमकां आपयलें आनी इतलो मोग दिलो म्हणून तुकाय बी थँक्यू सो मच सर तुमकांय ग्रीन पार्का हॉटेलाक आमी बरें यश आंवडेता आनी आमकां ह्या शोन हाडली म्हणून प्रुडंट मिडिया तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं थँक्यू सो मच आनी अभिजीत तुकाय थँक्यू सो मच कित्याक सदांच तूं आमच्या खातीर खूब तयारी करून दवरता तुजे स्टाफ आनी ग्रीन पार्क हॉटेल थँक्यू सो मच फुडल्या भागान मेळुया अशेंच एका सेलिब्रिटी बरोबर तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 देव बरें करूं